कितें डिस्कशन आज कोर कमिटी भितर काल आमी पूर्ण दिसभर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे 36 मतदारसंघाची बैठक झाली. उत्तर गोंया भितर आमी म्हापसा हांगासर 20तले 20 मतदारसंघ जे 20 मतदारसंघ क्वॉलिफाय झाल्या निवडणुकीक मंडळाच्या, आणि त्यामुळे आम्ही सगळे आमदार कोर टीमीचे मेंबर त्यांच्या बरोबर मिटींग झाली आणि आमचो प्रत्येक एक मनीस प्रत्येक मतदारसंघातून त्याने काय चाचपणी केली कोण अध्यक्ष जाऊ शकता त्या मतदारसंघात, आणि त्याची एज क्रायटेरिया 45, आणि त्यामुळे काय मतदारसंघात 2, 3, 4 नावं आयली, आणि त्यामुळे काल आम्ही त्या मतदारसंघाच्या कोर टीमीबरोबर कॉन्सेन्सस करून एक नावाचेर शिक्कामोर्तब केला. आणि आता रिटर्निंग ऑफिसरांची मिटींग आसा ती जातकच एक 4-5 मतदारसंघाचे आज रातचे नॉमिनेशन जातले आणि फाल्यां डिक्लेअर जातले मंडळ अध्यक्ष. काही जाणांची फाल्यां नॉमिनेशन जातली, परवा डिक्लेअर जातले, आणि काही जाणांची 7 तारीख नॉमिनेशन करून आम्ही सगळे 36 मतदारसंघ हे 7 तारीखपर्यंत पूर्ण जातले. 5 तारखेला आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंजी येतात, ते काय मतदारसंघ, आणि आज आम्ही जी बैठक केली कोर टीमीची, कारण आम्ही सगळं जो प्रक्रिया केल्या निवडणुकीची ताचो निहाळ मातसो कोर टीमीक सांगचो पडटा, तातूंत कितें बदल आसा जाल्यार तांकां, आणि त्यामुळे जे कालचे कितें आमी ओवरऑल प्रत्येक मतदारसंघाचे जे शॉर्टलिस्ट केलें ते कोर टीमी कडेन दवरलें. तशेंच जिल्हाध्यक्ष जे निवडणूक जातली तेचे आमकां एक प्रत्येक मतदारसंघा भितर एक मंडळ अध्यक्ष आणि एक ताचो आनी एक प्रतिनिधी असे 2 जाण आमकां जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीक वोटर जाय पडटा. ते वोटर लिस्टूय तयार केलें तें दाखयलें, आणि स्टेटीच्या निवडणुकी भितर प्रत्येक मतदारसंघात एक स्टेट रिप्रेझेंटेटिव्ह मंडल रिप्रेझेंटेटिव्ह वील वोट फॉर द प्रेसिडेंट, आणि त्याच्या भितर 10% आमचे आमदार आणि 100% खासदार त्याचे वोटर असतात, आणि दर 2 मतदारसंघ धरून एक अशें ग्रुप करून त्याच्या भितर ST, SC आणि OBC आणि महिला रिझर्वेशन अशा पद्धतीचे कांय सिलेक्शनां करची पडटा वोटर लिस्ट तयार करपाक, ते आमी पूर्ण केलें आसा. म्हणून आज आमची बैठक अशी आता रिटर्निंग ऑफिसरांची बैठक चालू आसा. आणि अध्यक्ष केन्ना फायनल जातले? अध्यक्ष जानेवारीच्या एंड पर्यंत कंप्लीट जातलो प्रोसेस. हांगासर आमी नांवांय धाडलें. कितले खूब एस्पायरंट आपूण आसा, कारण कितें आसा की ऑलमोस्ट आमी गोंय भरल्यान एक 6 नांवां ही आमी धाडल्या. सिनियर आसतले तशेंच कितें आसा की फायनली आमचें जें आसा पळय तशें स्टेट प्रेसिडेंटाचें हे निवडणूक जी आसा पळय ती फायनली दिल्ली ते सगळे वेगवेगळे नांवाचेर चर्चा जाता ते फायनल काय कशें आसा तें आयज आमी कांयच सांगपाक शकना, आनी तेजेर आमी कशें आसा की सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस दिल्लीक जाता. परत तुमी इच्छूक आसा? कशें आसना, पार्टी भितर केन्ना कोण इच्छूक आसना. आमचे पार्टी भितर एक पार्टीची जी जबाबदारी दितात ती आमी सगळ्यांनी घेवची जबाब आसता. त्यामुळे इच्छूक वगैरे आमच्या हितून लॉबिंगूय कांय चलना. कोणें कोणाक सांगलें कोणें तरी म्हाका बरो आहा म्हणून हांवें वचून नांव केलें तशें जायना. इट इज ऑफ सिस्टम पार्टीची. सर, मंडळ अध्यक्ष आसा पळय ते सगळे आमदाराचे फेवरेट मनीस जाल्यात अशें कितें अशें अजिबात कोण चुकीचें तुमकां एक तरी मतदारसंघान दाखय जी जे प्रोसेस जाला पळय तो पूर्णपणे ट्रान्सपरन्सी केल्लो प्रोसेस आसा, आणि त्यामुळे आज हांव तांची ऑफिशियली आमकां एक हें आसता की नॉमिनेशन जातलें डिक्लेअर ऑफिशियली जाल्या शिवाय हांवें डिक्लेअर करप ना, जाल्यार हांव तुका एक डिक्लेअर जातकच तुका परवा जावन लिस्ट कळटलें, आनी मागीर म्हजे कडेन एक घेवन तूं जॉयन सांग म्हाका हे बाबा ते आमदार अशें खंयच्याच आमदाराचे अशें न्ही, ते सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते असतात आणि अशा पद्धतीचे. कारण आमकां एकच प्रॉब्लेम जालो की एज क्रायटेरिया 45 जाली, आणि त्यामुळे तातूंतल्यान मातशे जुने जे खूब जाण मातशे तातूंतल्यान मातशे भायर पडले. बाकी आमकां करपाक मेळ्ळें उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी, पण हातूंत सुद्दां एक बरेचशे आमच्यो कांय महिला सुद्दां मंडळाच्यो अध्यक्षा रिकमेंड जाले. कांय वेगवेगळे सगळे ST, OBC, जनरल सगळेच जाणां वेगवेगळे नवीन एक हाच्या भितर आयिल्ले आसा. त्या दिवशी पळय सर कितें उलोवप बी जाला ते ना ते हांगा अशें जायना ते वेगळें. ना कांयच ना. दीस इज प्युअरली ऑर्गनायझेशन 100% 1% संघटन ब्रिफींग. म्हणून आज ती मिटिंगूच आज सकाळी ठरली. कारण कितें जातलें एकदां नॉमिनेशन जावन डिक्लेअर तुका कोर्टिनीक सांगून फायदो ना न्ही, ते पयलीं सांगलें, आणि त्यामुळे जिल्हाध्यक्षाकूय आमी 3 नांवां दोनी हातूंतल्यान धाडलेलीं आसा, रिकमेंड केलें हांगाल्या 3 नांवां उत्तरेक 3 दक्षिणेक. जिल्हाध्यक्षाची निवडणूक 10 तारखेच्या पयलीं किंवा 15 तारखे पयलीं कंप्लीट जातली.